सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात. म्हज्या प्रितीच्या बाब भयणांनो, आफ्रिकाच्या एका खेड्या गांवांत एक मारेकार पिडा उपरासली. आनी हे पिडेक लागून ह्या गांवच्या लोकांचो जायत्या जाणांचो जीव गेलोलो. आनी हो गांव इतलो खेडो रिमोट आशिल्लो की थंय येवन ह्या लोकांक ह्या परिस्थितींतली निवारूंक तांकां आदार दिवंक कोणूच सोदिनातलो. पूण एक दीस ह्या गांवची खबर एका मिशनरी वॉयसाच्या दोतोराच्या कानार पडटा. आनी ह्या लोकांक आदार दिवंक तो आपली उमेद दाखयता. तर हो संदेश ह्या गांवच्या फुडाऱ्याक पावतोच हो फुडारी ह्या गांवची एक मिटींग घेता. आनीक हे जमातीक तो तांकां सांगता एक वाट ह्या मिशनरी वॉयसाक तयार करूंक, एके भाशेन ताच्या गांवांत भितर सरूंक. कित्याक फावो तसली वाट ह्या गांवांत भितर सरूंक आसूंक ना. कित्याक भोंवती एके भाशेन जंगल रान आशिल्लें. तर त्या गांवच्या लोकांची मजत घेवन आदार घेवन तो ह्या दोतोराक, ह्या मिशनरी दोतोराक वाट तयार करता. आनीक ह्या गांवांत भितर सरूंक 2 दीस आसतना आदींच तांकां संदेश मेवता की हो दोतोर, हो मिशनरी दोतोर जे तयार केल्ले वाटेर तावन तो येवचो ना म्हणून. पूण हो लोक ही खबर आयकून एके भाशेन निराशी जायना. पूण बोलदेंच जाल्यार तो चिंतता, ओके बरें आसा, जर तर जी वाट आमी ताका तयार केल्ली ते वाटेन तो येवचो ना जाल्यार ल्हान ल्हान वाटो ताच्या गांवांत भितर सरूंक ह्या रानांतल्यान जायत्यो ल्हान ल्हान वाटो आशिल्ल्यो. तर खंयच्या एक वाटेंतल्यान तो भितर सरतलो म्हणून तांकां खात्री आशिल्ली. पूण खंयची वाटेन तो भितर सरतलो तें तांकां खबर आसूंक ना. म्हणटूच तीं थाराव घेतात की भोंवती तांच्या गांवच्या भोंवती ज्यो वाटो आशिल्ल्यो हो वाठार ती साफ करूंक रावतात, नितळ करतात. आनी आखेरेक थारायल्या दिसाक हो दोतोर, हो मिशनरी दोतोर ह्या गांवांत भितर सरता. ह्या गांवांत भितर सरतूच हें सगळें साफ नितळ केलां तें पळयोवन ताका खुशालकाय भोगता. आनी आपलो वावर ह्या लोकांक पिकोवणी हाडूंक तो सुरू करता. कांय दिसां उपरांत ह्या पेडेची, ह्या मारेकार पेडेची कारण ताका समजून येतात. आनी ह्या मारेकार दुयेंसाचें, पेडेचें कारण जावन आसलें ह्या गांवचें एके भाशेन मेडेपण, सगळी हळशीक आशिल्ली, अशुद्ध आशिल्लें. हाका लागून ही पिडा, ही मारेकार पिडा वाडत वेताली. पूण ह्या लोकांनी ह्या दोतोराच्या आयण्याक हो येतलो म्हणून हो वाठार एके भाशेन साफ केलोलो, नितळ केलोलो. ह्या कारणाक लागून ही मारेकार पिणा उणें जायत गेली. आनी ह्या दोतोराच्या उद्देशी ह्या गांवांत जायतीं बरेपणां आनी पेकोवणी आनी सुदारणी येयत रावली. हय म्हज्या प्रितीच्या बाब भयणांनो, मनशाकूळ एके भाशेन पातकाच्या गुलामपणांत कोश्टवतालें. आनी मनशाक निवारूंक देव जेजू ह्या संवसारांत आयलो. पूण आयज पासून मनीस ह्या पातकाच्या गुलामपणांत
आजून पासून आसा, कोश्टवता. आनी जेजू आमच्या जिवितांत येवन आमकां निवारूंक सोडोवंक सोदता. तो आयचो विशय आमकां हो सर्वेस्पराचो मारोग तयार करूंक आमकां उलो मारता. सर्वेस्पराची वाट जी आमच्या काळजांत तो येवंक सोदता ती वाट. आनी ही वाट कशे भाशेन आमी नितळ करतले. देव जेजू आमच्या जिवितांत येतली ती वाट एके भाशेन पातकान आमी बोश्टोयलेली आसा, एके भाशेन मेळी केलेली आसा. ते वाटेर घाण येता, सगळी गार्बेज, सगळें मेळेपण. आनी ह्या मेळ्या रस्त्यांतल्यान देव आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत येवचो ना. ती आमी साफ नितळ करूंक गरजेचें. आनी कशे भाशेन आमी ही वाट नितळ करतली काय? पयले सुवातेर आमच्या जिविताची चवकशी करून जे मेळेपण आमच्या जिवितांत आसा ते आमी ओळखूंक गरजेचें. ते आमी ओळखिल्या उपरांत बरो कुमसार आमी करूंक जाय. कित्याक ह्या कुमसारांतल्यान हो आमचो रस्तो जो सर्वेस्पर देव जेजू आमच्या काळजांत येवचो आसा तो रस्तो एके भाशेन नितळ जातलो. तर आयज आमी निच्यो घेवया आनी जो हो वायट रस्तो आसा तो, हो मेळो रस्तो आसा तो, भोव करून आमच्या जिवितांतलें वायटपण, मेळेपण, कुसळेपण, द्वेस, पातकी जिवीत हें सगळें नाटक करूंक आमी प्रयत्न करुया. तेन्नाच की सर्वेस्पर देव आमच्या काळजांत बिराड करूंक येतलो आनी क्रिस्मसाची परब आमकां वर्ता भरीत परब जातली. म्हज्या प्रितीच्या बाब भयणांनो, सांत फ्रांसीस शावेर ही संवसाराची वाट सोडून सर्वेस्पराची वाट आपणावून आमच्या देशांत बरी खबर शुवतोमानाचो दूत जावन आयलो आनीक सोडवणेची वाट ताणें आमकां तयार केली. तर ताची देख घेवन हो सोडवणेचो मार्ग आमी आपणावंक, वायटाचो रस्तो सोडूंक आनी प्रमाणीकपणाचो, स्वताचो, नितीचो, मोगाचो, बोरवाशाचो आनी बावाटाचो रस्तो आपणावंक फावो ती कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां मागुया.